आणि सुव्यवस्था मंत्री रोहन खंवटेचो मतदारसंघात जंगलराज काँग्रेसीचो आरोप। सान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या गुन्यांवाखाला 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक। 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान पेटयल्यो धनगर घराब्यांत लायटी। पर्ये मतदारसंघाच्या उदकाचो प्रश्न जातलो सुटावो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। फ्रांसिस्को खासदार निधींतल्यान अपंगूळ व्यक्तीक वाटल्यो मोटरसायकली। दिल्लीत G20 समिटात गोंयचो फादर निकोलस डायसान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनाक भेटयली बिबिंका। आता पळयात खबरो विस्तारान। पर्वरे रोहन खंवटेच्या बेसावाखाला पुलीस सरपंचाक धमकोवपाचो यत्न करतात। पर्वरे जंगलराज चल्ला आनी थळावो आमदार जो स्वताक कायद्या परस व्हडलो समजता ताचेर मुख्यमंत्र्याचे कसलेच नियंत्रण ना। पर्वरी जावपी गुन्यांवकारी घडणुको हातांत घेतल्यात, कोर्टात आदवोगाद आनी जुईजांक जिवेशी मारपाच्यो धमक्यो येतात अशें एका वरिश्ठ आदवोगादान कोर्टात सांगला। असो आरोप करत काँग्रेसीन रोहनाचेर फार पेटयला। Senior lawyer, the most respected lawyers, Advocate Surendra Desai, in a particular matter of Parwari, he has made very shocking statement in the open court, saying that in Parwari particularly, the judges and advocates even are not safe. म्हणजे आम्ही जर खंयच्या एक लॉयराची पर्वरीन जर केस हातीन घेतली, ज्या मॅटरान पर्वरीचो आमदाराचो इंटरेस्ट इफेक्ट जाता आनी जो पर्वरीचो आता आमदार जो मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे त्याच्या इच्छेचे विरुद्ध थंय जर कोणी कितेंय करपाक सोदता आनी तेजेर कोणाचेरूय इवन जर पुलीस कंप्लेन जाता, कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार ते मॅटर घेतले जाल्यारूय आमकां कोर्टान येवन ते आर्ग्यू करपाक सुद्दां भंय दिसता। म्हणजे ताणें रिफर करता आसतना इवन जजेसांक सुद्दां हें भंयाचें वातावरण गोंयांत निर्माण जाता, हेजेर आख्ख्या कोर्टाचें लक्ष वेधून घेतलें। मेतर जो RTI एक्टिविस्ट ज्याने कन्स्ट्रक्शनाचे विरुद्ध कंप्लेन दिली आनी पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन तेची हत्या केली वयता। सो ह्यो सगळ्यो घटना ह्यो पर्वरीकूच कित्याक घडटात? म्हणजे इज मिस्टर रोहन खंवटे ट्रायंग टू मेक पर्वरी अ क्रायम कॅपिटल? म्हणजे वेगवेगळे क्रायमाचे कॅपिटल करपाक हे सगळे कंट्रिब्यूट करता काय कितें? आनी पर्वरी सारक्या शांतप्रिय गांव जो आशिल्लो एक टायमार, तो वेगवेगळे जे गांव आशिल्ले, पंचायती आशिल्ल्यो, तो सगळे शांतप्रिय केन्ना पीस लवी। आयज गेले 11 वर्सां 10-11 वर्सां जो पर्यंत रोहन खंवटे तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो, तो मेरेन लॉ एंड ऑर्डर आनी अशे लोकांचेर अत्याचार, लोकांचेर अटॅक ह्याचे वार जायत आसा। अनेक प्रकरण मुखार आयले, ते म्हणजे साल्वादोर द मुंद पंचायतीचे, जंय सरपंचाक आनी तिच्या घोवाक म्हणजे कृष्णकांत राजेश सावयकर आनी रोशनी सावयकर ही दोगांय एक्चुअली बीजेपीची। तसो आमी ते पॉलिटिकल हे म्हणून इशू घेयना, पूण हो लॉ एंड ऑर्डरचो इशू। रोहनूय बीजेपीचो मिनिस्टर
आणि ही दोगांय बीजेपीची, ही पंचायतूय बीजेपीची. तरी आसतना थंय अशें दिसून येता की जो लोकल आमदार आसा आनी मंत्री आसा बाबरोवन खंवटे, हाका थंय पंचायतीन बदल करपाक जाय. आनी बदल करपाक थंय सरपंचाचेर आनी पंचायतीचेर दबाव हाडटा. दबावाक ती बळी पडना म्हणून तेजे नंतर कोणाक तरी मुखार काडटात. कोण तरी गुजराता साकून येयल्लो नांव कितें, सुनील देसाय, तो येता आनी तो थंय एक पंचायतीचेर कंप्लेन करता करप्शनाची. करपाक जाय आनी असले कंप्लेन इमिजिएटली रजिस्टरी जावपाक जाय. पूण ती कंप्लेन करून तेजे नंतर त्या कंप्लेनीचो दबाव हेंचेर हाडप आनी तेजे नंतर नेगोशिएशन चालू करप, ह्यो पुलीस कंप्लेनी आमकां नाकात. आनी तो देसाय अशें करून उलयता खूब जाणां कडेन की गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां तेजे बोल्सा आसा. म्हणून खंवटे कडेन मागतात की हो एक पीस लविंग जो प्लेस आसा तो तूं क्रायम कॅपिटल करनाका, थंय भयभीत वातावरण करनाका. आयज सगळे म्हणटा की पर्वरी एक जंगल राज जावपाक पावला, कारण थंय कायदो लॉ अँड ऑर्डर ना. रोहन खंवटे करता तो लॉ अँड ऑर्डर थंय. रोहन खंवटेक दिसलो की हो चोर जाल्यार पुलीस म्हणटा तो चोर आनी तेजेर रजिस्टर जाता. जर रोहन खंवटेक दिसलो हो क्रिमिनल जाल्यार पुलीस म्हणटा तो क्रिमिनल. आनी हें हांव सांगना, एक पुलीस ऑफिसराचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो आसा जो पर्वरीचो इन्चार्ज आसा. आनी तो ह्या दोनूय जो राजेश सावयकर आनी तेजी बायल रोशनी सावयकर हांकां आपूण हाडटा. आनी तो म्हणटा तुमचेर पुलीस कंप्लेन आसा. ह्या देसाय म्हणटा ताणें तुमचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा करप्शनाची. त्या ऑडियन तो विचारता पुलीस ऑफिसराक कंप्लेन कशी कशी कितें कर म्हणटा. आपल्याक कांय पळय घेना ना, तुमकां पण 2 दिसां टायम दिता. तुमी हें चेंज करात आनी आमदाराक जें जाय म्हणजे रोहन खंवटेक जें जाय त्या पॅनलाक तुमी सपोर्ट करात जाल्यार तुमचें कांय जावचें ना. अरे पुलीस कंप्लेन केली जाल्यार पुलीस कंप्लेन इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपाक जाय. हो सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा, सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा. तुमी ती पुलीस कंप्लेन घेता आनी तुमी नेगोशिएशन करतात. तुमकां जाय तो सरपंच करप, तुमकां जाय तो उपसरपंच करप आनी जाय त्यो इलिगलिटीज करप. म्हणजे गोंय राज हें तुमी विकतें घेतलेलें आसा. पर्वरीचो तुमी आमदार जालो म्हणटकीर तूं पर्वरीचो सगळो हे तूं डिसिजन घेतलो. पर्वरीचो तूंच कॉन्स्टिट्यूशन, पर्वरीचो लॉ अँड ऑर्डर तूं डिसायड करतलो. आनी हे पुलीस ऑफिसर कसले? तुमी पुलीस ऑफिसर गोवा पुलिसाक तुमची लॉयल्टी आसा काय एक मंत्र्याकय तुमची लॉयल्टी आसा? एके सान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपाखाला एका 22-20 वर्साच्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. स्वप्नील माशेलकर अशें तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या परये वाठारांतलो आसा. दिवचल पुलिशेन भारतीय दंड संहितेच्या आनी पास्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्या. दिवचल पुलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक खळबळ घालपी अशी घडणूक घडल्या आणि ही घडणूक म्हळ्यार एके सान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार करपाची घडणूक. हे विशीं संबंधीत चलयेचे आवयन दिवचल पुलिसेत कागाळ करतकीच पुलिशेन कारवाय करून ह्या प्रकरणात एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक धरला. स्वप्नील माशेलकर असे ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतलो आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला. दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस निरीक्षक राहुल नाईक हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक विकेश हडपडकर फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर हाणें धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुये धनगर वाडो काळखांत आशिल्लो. आमदार जी तारोलकर हाणें धनगर वाड्यार लायटी दिल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी ताचे उपकार आटयल्यात. तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें आश्वासन जी तारोलकरान दिलां. भुरगीं तेंची शिकतात. आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना.
पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें, कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या तिनूय कुटुंबांक मेळटली, तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन्स येयलो खंय रे सर. आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या, तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण आता जावंक विषय शकता. कसो आहा, ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता. हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले. वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाडकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आम्ही जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार त्यांच्या दारार वयता, आम्ही तांकां आश्वासन दिता आम्ही हे करून दितले ते करून दितले, पण आमच्या कडसून ती त्यांची आश्वासन पुरती जायना. आयज आदरणीय आमचे जितभाई आरोलकरान एक खूप सहकार्य असे की केले की जेणे करून त्यांच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली. आणि जितभाईचे जसे जे तेंच्यांनी आश्वासन दिले जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या त्या गांवांत ते फिरताले, ज्या त्या वाड्यार ते फिरताले, ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच पद्दतीन आयज ते काम करीत आसा. सहन करतात. प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर एक वर लायट नासता, पण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तसेच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा तांकां लायट मेळिल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. हांगासर आनंद साळगांवकर काळ झालेला आहे, पण हा समाज अजूनही अंधारात होता. इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना, प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे करता आले नाही ते आज निर्वाचित आणि युवा श्री महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जितभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेले आहे. याचा मला फार अभिमान वाटतो. आज या घरांना जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या, पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारं श्रेय जितभाई आरोलकरांना जात आहे. 60 वर्सां आली. 60 वर्सां जाल्ली लायट नसली तुमकां. हय 50-60 वर्सां आली. लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू कशी दीस काडी तेलान राखेलार. मोर्ले वाठारांत 15 MLD उदकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. हे प्रकल्पाक 23 कोटीची निधी मंजूर जाल्यार प्रकल्पाक लागून पुराय पर्ये म्हालांतल्या उदकाचो सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. दुसरे काम शेतकरी तालुक्यातल्या मतदारसंघातल्या मोर्ले पंचायतीतल्या बागवाडा मोर्ले या मुलांच्या कामाकडे उरतात. तेजे अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपया दीन पंचायत बायोची भूमिका अंतर्गत आम्ही जवळपास 37 तालुक्यातल्या केरी पंचायतीचे बांधकामाचे काम आम्ही सुरुवात करतात. आणि कॉस्ट आसा 3 कोटी रुपया आणि पावर कनेक्शनाच्या वतीने फिडरा एरियाची आम्ही अंडरग्राउंड लायटी काढतात. ताची कॉस्ट सुरुवातीच्या टप्प्यात जवळपास 7 कोटी रुपया आणि दीनदयाळ पंचायत आम्ही होंडा पंचायतीचे उतावळ करतात. ताची कॉस्ट आसा अप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपया. सगळ्या कोटी रुपया जर तुम्ही वेचले जाल्यार कितले कोटी जाले? कितले कोटी जाले? 100 कोटी रुपया. 100 कोटी रुपया एक मतदारसंघात कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडल्यान सगळे
हा डॉक्टर दिव्या नामे यांच्या प्रयत्नासाठी प्रेरणा खूपशी अशी शकत असते की खूप वर्ष या लाईनी लोकांना जाय असते की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विषय आशिल्लो भावाड्याचो चुडाचो विषय आशिल्लो त्याचबरोबर पंचायत मिटींग आमकां केली जाय आशिल्ली त्याचबरोबर जुनी बिल्डिंगाची अपग्रेडेशन जाय आसलें तेजे नंतर तुमचे 15 गायडी तेजो आयज फावंडेशन करून आमकां वर्ष घालून दिलें आयज हे सगळे गोष्टी आमी आयज राज्यसभेचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी खासदार निधींतल्यान 11 दिव्यांग व्यक्तीक मोटरसायकल वाटल्यो. ही कार्यावळ आयतारा कुडतरे जाली. दिव्यांग व्यक्तीक मजत करपाच्या हेतान ह्यो मोटरसायकली वाटल्यात अशी माहिती ह्या वेळार सार्दिन हांणी दिल्या. हे जे आमचे भाव हँडिकॅप जांकां कांय थोडे एक्सिडेंट जावन वो जावपणीक तांकां इल्लो देफे येता तेन्ना हांवें चिंतलें की ऑन प्रायोरिटी हांव हे मनशांक आदार करतलो कित्याक ते दुसऱ्यांचेर डिपेंड जातात जेन्ना हे भशेन हें सोंपेपण आसल्यार आतां जायते जाण जे आदली दिल्ले ते डॉक्टर घेवन आयिल्ले आसात ते आपोवन येताय आनी दुसऱ्याकूय हाडूंक जाता तांच्यान हेल्प करूंक जाता हें चिंतून हांव एका प्रायोरिटी दिवन आयज 11 जाणांक आमी ह्यो 3 व्हिलर्स दिल्ल्यो आसात बऱ्यो 3 व्हिलर्स म्हणजे सवाय बॉय तेच ना बऱ्यो आहाय त्यो हांवें घेवन तांकां दिल्यात बरे भशेन कुयदाद करात आनी तुमकां मागता कित्याक आतां इल्लें लेट आहा थोड्यो म्हज्यान आनीक दिवपाक जातल्यो पूण कोणूय आसल्यार तुमगे शेजऱ्याक कोणूच तो इफ इट इज मोर देन 40% हँडिकॅप डोंट हेजिटेट हाती रावं नाकात कित्याक आमी आहाय ते तुमचे खातीर आनी तुमी आमकां जाय ते पाट निवडून दिवन हे आमकां आयज हे आमी जाग्यार पावल्ले आसात आनी हें आमी सोंपेपणूय तुमकांच लागून आमी हें दिवपाक सुरू केल्लें आसा. सध्या दिल्लीत G20 परिशद चालू आसा ते खातीर संवसारभरांतल्या राज्य मुखेल्यांची हाजेरी दाखयल्या. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनूय हे परिशदे खातीर दिल्लीक पावला पूण बसकेक हाजीर रावचे पयलीं ताच्या शिष्टमंडळान गोंयच्या फादर निकोलस डायस हांकां पवित्र कोमुनिदादीची सेवा करपाची विनंती केली. हे खेपे हे भेटी उपरांत फादर डायस हांणी गोंयचो फामाद पदार्थ बेबिंका बायडनाक भेटयलो. गोंय हे धार्मीक एकचार आशिल्लें राज्य देखून दर एकल्यान आपणाली जबाबदारी वळखून वागपाक जाय. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरावान केल्लें आवाहन मतीन दवरून कोणेच खंयच्याच धर्माआड नाका जाली स्टेटमेंटां करची न्हय भाजपाचे उत्तर गोंय फुडारी सांगतात. तशेंच धार्मीक एकचार राखपा खातीर आर्च बिशपान केल्ल्या आवाहनाक लागून भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ताची तोखणाय लेगीत केल्या. Statements have been made in the part of the church talking about the sentiments or hurting the feelings or making a statement of other religion. So that's the reason not to create all this confusion and there should be harmony as we always enjoyed harmony and peace in this state of Goa over the years. He आमची परंपरा त्या खातीर Cardinal Archbishop Philip Neri Ferro has made this statement and in hearing after he has appealed to all the church leaders and also the other religions should not get involved in a way, with the sentiments of the people hurt and honestly, creates a sort of disharmony in the society. So that reason, this was a statement was made by our Archbishop of Goa. See, His Eminence Philip Neri has made it very clearly in his statement. He is the leader. So that speaks volumes about what
leader or the priest should be speaking about in the house of the church. The statement itself is there. आज आमचं सरकार भारतीय जनता पार्टीचं सरकार वी टेक केअर ऑफ ऑल कम्युनिटीज. आम्ही केन्ना कोणाचो भेदभाव करूंक ना. फाल्यां आमचो कनल आसता, शिगमो आसता, सगळे आमचे कॅथलीक लोक जावन सगळे लोक शिगम्याक वतात. तशेंच आमचे कनल केला. सो ऑल दीस थिंग हॅज बीन देयर. ही परंपरा जावन आसा over the time. So even same as made a statement that such thing should not happen, and if something happens like this, then obviously the government will look into it and take action on it. सीएमान जो स्टेटमेंट केला व्हेरी करेक्ट स्टेटमेंट केला. आम्ही सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक हो सारको स्टेटमेंट केला तो तेणें बरो केला. कित्याक आमचे फुडें आनी खंयचे धर्माचे मनीस जावं खंयचे जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी सगळे एकठांय आसात गोंयांत. खंयच्या धर्माच्या मनशान आनी दुसऱ्याचेरूय आतां कितें जालें आतां हेजे कोण चुकताच कोण चुकना म्हण कांय ना. आमी सगळे चुकतायच. कोणाक देव मानपाचे आसा तेणी देवाक मानपाकूच जाय. आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेरांव हांणी चर्चीच्या पाद्रींनी खंयच्याच धर्माआड विधान करून वाद तयार करचो न्हय. ह्या काडिल्ल्या आदेशाक भाजपाचो आदलो आमदार क्लेफासियो डायस आनी भाजपाचे एसटी विभागाचे प्रमुख एंथनी बार्बोजा हांणी येवकार दिला. हालींसाराक धर्माआड विधानां करून समाजात फूट घालपी विधानां कांय पाद्रींनी केल्यात. ताका सलागून एकचारपणां पेड्ड्यार जावंक शकता अशें मत क्लेफासियो हांणी व्यक्त केलां. हालींच आमच्या वेळांतली गांवांत एक फादरान शर्मा उरलो. तातूंतल्यान आमच्या गोंयच्या बिशप फिलिप नेरी फेरांव कार्डिनल आनी एक बरी मेसेज दिली. काल जी रिलिजन हो एकल्याक हक आसा. जे हांव एक कॅथलीक, म्हाका म्हजो धर्म म्हजो जेजू क्रिस्त हो म्हाका व्हडलो. जावं तूं हिंदू, तुजे हिंदू कोण तुजो देव तुका व्हडलो. तेच कोणाकूय सांगपाक ना तो देव वचलो तो देव वचलो म्हणून. कोणाकूय हक ना. हे आमचे भारत डेमोक्रेसी कंट्री जावन आसा आनी एकल्याक फूल रायट आसा की आपल्या कोण देव आसा तो आपल्याक ताणी मानपाचो. सो आयज आमी लागोदान सांगलां ते भाशेन हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या धर्मीक जे तुमी जी आमची इतली वर्सांची परंपरा जी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी एकवटान आसा एस्पेशली आमी गोंयांत. सो हे तुमी डिवायड जावन दिनाकाय. दुरुपयोग करचो न्हय. आमी सगळे मदें एकचाराची भावना निर्माण एक इगोर्जेचे वडील लावन जावन सगळ्या इगोर्जेच्या वडिलांचें नांव पिड्यार जावंक दिवचें न्हय. कारण आतां हे दिसांनी जायते आमच्या धर्माचेर वेगवेगळे पद्दतीन भाशणां जातात. सो आमच्या बिशपान हे जावचें न्हय म्हणून आमचे इगोर्जेचे वडिलांक ताणें बरोवन आनी प्रेस रिलीजांतल्यान सांगिल्लें आसा. आनी हांव मागतां कोणेय खंयचोय धर्माचो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान वो आनी खंयच्याय धर्माचो कोणेय आपल्या धर्माच्या भायर दुसऱ्या धर्माची बेवफाई कितें उलोवचें न्हय. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो.
गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही.